नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. एसेंब्ली सेशन आशिल्ल्यान म्हाका दिसता रावंड टेबल जावपाक शकलें ना, बट एसेंब्ली सेशन सोंपलें पण इशू सोंपनात. त्या इशूंचेर आमी आज चर्चा करता आनी एसेंब्ली सेशन सोंपतूय नवीन नवीन इशू तयार जावपाक लागले. सो फाटल्या 2-3 दिसां भितरूच जाल्ले इशू जर पळयले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारां लक्षांत येतलें की कितल्या स्पिडीन आमगे इशू तयार जाता ते. आनी आमचे चारय एडिटर म्हजे बरोबर आसात रावंड टेबलाचेर. गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर, गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो, गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर आनी प्रुडंटाचे एडिटर सुयश गावणेकर. ऑल ऑफ यू वेलकम. आनी एक पयलो विशय म्हाका दिसता ऑब्वियसली ज्या विशया वयल्यान फाटली 2 दीस तणाव जालो तो म्हळ्यार शिवाजीच्या पुतळ्याचे विशीं जे वाद जाले ते. आनी पांडुरंग बाब सुरवात तुजे कडच्यान करता. ताजे उपरांत हांवें मुख्यमंत्र्याचो इंटरव्यूय केल्लो सेम डे आनी तांकां विचारलें हांवें की बाबा एक गृहमंत्री म्हणून परत परत जो फ्लॅश पॉयंट तयार जाता तणावाचो तुमकां टेन्शन येना काय म्हण. ते म्हणटात की कोण तरी मुद्दाम तुगेली गोंयची शांतता बिगडावपा खातीर हें करता. ही गजाल पडटा तुका? ना, मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचें नेतृत्व तो करता आणि त्यांनी तुझ्या मुलाखती उपरांत कालच्या भाशणानूय जो मुद्दा मांडला पळय तो अत्यंत म्हत्वाचो आसा गोंयकारां खातीर. म्हणजे आमी जेन्ना तूं डेली मेन्शन करता आमी गोंयकार सहिष्णू म्हणटा पळय, ते कालच्या भाशणांत ते उलयला. तुज्या कडेन तो अर्दवट उलयल्लो पूण कालच्या भाशणांत तेणी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाशणांत तेणी कितें क्लेरिफाय केला की सगळ्या धर्माच्या लोकांनी हो एकचार जो आहा गोंयांतलो तो अबाधीत दवरपाक राखून दवरपाक जाय. अशे लोक आसा आमच्या कडेन जे शांतता गोंयची हें करपाक सोदता, भंग करपाक सोदता, सिच्युएशन क्रिएट करपाक सोदता. पूण एज अ मुख्यमंत्री म्हणून तेणी जे सगळ्या धर्माच्या लोकांक जे काल हें दिलां आव्हान जेणी जे केलां पळय सो ते खूब म्हत्वाचें आसा. तर त्या खातीर म्हाका अशें दिसता की तेजी जी भुमिका आहा ती सारकी आसा. आनी पळय प्रमोद, फायनली कशें आहा, तूं सिच्युएशन हाती भायर वचपाक दिवपाक जायना. घरासोडाच्या विशया उपरांत लोक गेले आनी ते सस्पेक्ट जे लोक आशिल्ले त्यांचे गाडे आशिल्ले तेजी तोडमोड केली, एकट्याच्या 2 कांसुलार फुलयली, 3 जाणांक मागीर अरेस्ट पुलिसांनी केले. हे सगळे पूण पुलिसांनी तितलोच हे दवरला, कंट्रोल दवरला, हाती भायर वचपाक दिवूं ना. कारण बॉलमॅक्सा उपरांत कितें जाल्लें, बॉलमॅक्स जेन्ना उलयलो तेच्या उपरांत हिंदू उठले, शिवप्रेमी उठले आनी वास्को पुलिशे मुखार गेले. बॉलमॅक्साचे लोक जे आशिल्ले क्रिस्तांव भाव आशिल्ले ते चर्ची मुखार बॉलमॅक्सा सपोर्टान गेले. सो तेच्या उपरांत हेजो जो व्हिडिओ आयलो डॉक्टर ऑस्कर रेबेलोचो, त्या व्हिडिओन गोंयांत एक मोठो फरक त्या सिच्युएशन निवळपाक तिणी केलो, ते मान्य आहा. तेच्या उपरांत कालच्या मुख्यमंत्र्याचें भाशण म्हणजे सगळ्यो जर घटना जर पळयलो तुवें जाल्यार तर हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता की प्रशासन ह्या बाबतीन खूब सिरियस आसा आनी हाती भायर वचपाक तेणी सिच्युएशन दिवंक ना. जॉयल, डू यू एग्री विथ दीस? वन इज सेन्सिटिविटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन and second is why do you think so many incidents are happening now suddenly and a character, historical grand character like Chhatrapati Shivaji Maharaj has become a complete focus of controversy? Pramod, after the Bolmax incident, the complete focus was on communities, whether there would be a clash between communities, and that was the focal point which was brewing in the background, against which now this incident has happened of vandalizing of the statue. The entire focus was once again shifted towards a community kind of a conflict. And Tinun Bidar, the way administration has dealt was commendable. I mean, it is something which is really nice to soothe kind of those tempers. In a sense, like they did not allow it to flare beyond a point. Otherwise, that it would have been out of control and communal clashes and magir te control and yopache no. The thing here was vandalization. So react has react zale, but the government also engaged its own people like Carlos and Joshua to get into the act and maybe make comments and soothe tempers. So तितून भितर एक बरे भाशेन तो हँडल केलो आनी it diffused a certain kind of a tension between. एक म्हजो प्रश्न येता की परत परत घडणूक जावपाक लागल्यात, परत परत तो फ्लॅश पॉयंट तयार जाता आनी युजली पयला असली टेन्शन जावन यू नीड वन स्पार्क, परिस्थिती हातभायर वचपाक. जे पांडुरंग म्हणटा की हातभायर वचपाक दिलें ना, बॉलमॅक्स जालो हातभायर वचपाक दिलें ना, कलंगूटचो इन्सिडंट जालो हातभायर वचपाक दिलें ना. सो आमी स्वताची फाट थापटून घेतात बरें आहा, पण इफ दीस हॅपन्स रिपिटेटिवली यू नीड फायनली वन स्पार्क टू मेक द सिच्युएशन वर्स. कित्याक घडटा अशें दिसता परत परत?
प्रमोद जाता कशें तें एक्चुअली देव धर्म जात समाज ह्यो गजाली आहा ह्यो गजाली लोकांच्या आत्मियतेच्यो गजाली खूब सो त्यो कोणी केन्नाय एक्सप्लॉयट करूं शकता ह्यो 4 गजाली आतां त्या समाजाचे फुडारी तें ठरोवन करतात काय ते समाज फुडारी ऑटोमॅटीक सत्ता कारणाक आयले किंवा ते ऑटोमॅटीक तो फाटलो समाज तें उस्तून काडटा ह्यो गजाली त्या फुडाऱ्यांनी समजुपाच्यो पूण शिवाजीचो मुवमेंट एज सच गोंयांत जर आमी समजलो शिवसेना आमी खूब वर्सां फाटीं शिवसेना एक शिवाजीचो आयकॉन घेवन भोंवताली पयलीं खूब वर्सां फाटीं मध्यंतरी मागीर MG आयली सत्तेर काँग्रेस आयली BJP आयली आनी शिवाजी आनी शिवसेना हो आयकॉन किंवा मराठा ह्यो गजाली कमी जाल्यो खूब आतां अकस्मात वेदर इट इज कोइन्सिडन्स ऑर नॉट तो राजकीय समिक्षकां खातीर विशय पूण फाटल्या 2 वर्सां हो विशय अकस्मात शिवाजी हो गोंयांत खूब प्रमाणात वयर सरला पुतळे जातात आमी पळयता आमी न्यूजाक सुद्दां जयंती वेळार आतां गोंयभर रॅली जाता आतां पयलीं रॅली हो प्रकार जायनाशिल्लो खंय तरी फार्मागुडी कडेन आरतुरे घालताले आनी 1-2 कडेन शिवजयंती करून मोकळे जाताले आतां प्रत्येक तालुक्यांनी रॅली जातात फाटली 1-2 वर्सांचो हो ट्रेंड सो इशू कोण आतां तें ठरोवन करता काय त्या सत्ता कारणा कडेन ताजो लिंक कोण ते मुद्दम उफाळून हाडटा हो जसो म्हणलो तसो जाचो समिक्षेचो विशय पूण लोकांच्यो रस्त्यार देवपाच्यो प्रायोरिटी बदलल्या इतलें मात निश्चित खरें लोकांनी ह्या युवा वर्गान खरें जे रस्त्यार देव जाय आशिल्ले आमी म्हणटा तशें कितले इशू आसा गोंयांत ते घेवन तांणी रस्त्यार देव जाय आशिल्ले कारण सरकार 2-3च गजालींक भिता एक तर वोट बँक नाल्यार एक तर लोक रस्त्यार देव जाय जशें मराठी वेळार आंदोलन जालें पोला वेळार जालें किंवा तिसरें लेटेस्ट एज्युकेशन तातलें तातूंत एजिटेशन जालें तें रिजनल प्लानाचें पूण ताजे नंतर आमी गोंयांक असो लोक गोंयकार रस्त्यार देविल्लो असो पळोवना की गोंयचे इशू खातीर पूण आतां अकस्मात असले इशू खातीर देवपाक लागला म्हणजे लोकांक रस्त्यार देवपाक कळटा फक्त तो ज्यो भावनीक देव धर्म आनी जात गजाली ह्यो ज्यो इशू आसा कारण आमी म्हणटा मुख्यमंत्र्या खातीर सुद्दां आतां जात धर्माच्या हाजे नांवान लॉबिंग चल्लां गोंयांकूय चलता महाराष्ट्राकूय चलता सगळ्यांक चलता सो वेदर दीस हॅज एंटर्ड आनी दुसरो जो CMन स्टेटमेंट केला की भायल्यो कांय गजाली गोंयांत हाडून भरसुपाचो प्रयत्न करतात आतां शिवोले अरेस्ट जाले ते कोण हांगा करासवाड्याच्या हाका अरेस्ट जाले ते कोण सो दॅट मिन्स हे वीख ऑलरेडी खंय तरी भितर समाजाक वचपा लागला गोंयच्या दीस इज अलर्ट करेक्ट दॅट इज आय थॉट की आज आमी हो विशय डिस्कस करुया किशोरबा कारण तांणी बरे विशय काडला क्वेशन की गोंय आनी गोंयकारपणा खातीर एक काळार गोंयकार रस्त्यार देंवतालो आज तो वेगळ्या विशया खातीर रस्त्यार देंवता सो अशी न्ही की गोंयकार रस्त्यार देवपाक विसरला पूण ताजे विशय बदलल्यात प्रायोरिटीज बदलल्यात आनी इंट्रस्टिंगली ह्यो फ्रिक्वेंटली जायत आसात गजाली कित्याक जाता अशें दिसता प्रमोद शिवाजी महाराज जे आसात हे एक अशें व्यक्तिमत्व म्हणजे म्हाका दिसता की शिवाजी महाराजाची वेगळी वळख करून दिवपाची गरज ना हांवें स्वतान तरी पयली फावट जर स्टेजीचो रंग फासला जाल्यार तो ऐतिहासीक नाटकान शिपाई म्हणूनच फासलेलो आहा त्यामुळे बालपणापासून नाटकासून आमी शिवाजी शिकले पूण त्याच्या उपरांत शिक्षणांतल्यान म्हण पत्रकारितेन येयल्या उपरांत वेगवेगळ्या पुस्तकांसून शिवाजी समजपाचो प्रयत्न केलो आनी अजूनय सुरू आहा अजूनय शिवाजी पूर्णपणान समजूंक ना पूण आतां मेरेन जो शिवाजी महाराज म्हाका कळ्ळा आनी जे शिवाजी महाराजाच्या नांवान जे चल्लां तें जर हांव पळयत जाल्यार म्हाका इतलें दुख्ख दिसता की हें कितें चल्लां काय म्हणून म्हणजे प्रत्यक्ष शिवाजी महाराज हांव इमॅजीन करता की हें जें कितें चल्लां तें जर स्वता शिवाजी महाराज जर पळयत जाल्यार तेच्या इतलो दुख्खी कोणूच जावचो ना हें जें कितें चल्लां पळय प्रमोद हें निव्वळ राजकारण तें आतां कोण करता कित्या खातीर करता ह्या विशयान जर वचत जाल्यार ताका खूब फाटें फुट्टलें पूण हें चल्लां तें राजकारण आनी हें राजकारण इतकें दुर्दैवी की हें राजकारण आमच्या गोंयांत इतकें घातक आसा की हातूंतसून फाल्यां जर एक प्रमोद मायनींग बिजनस बंद पडलेलो आसा वेगवेगळे लोकांचे कोविडा उपरांत कितकेशेच लोकां समोर अडचणी निर्माण जाल्लेले आसात आनी पर्यटकाच्या मनान जर एक भंय निर्माण जायत की गोंयान बाबा
लॉ अँड ऑर्डर बिगाडल्या म्हणून गेल्या कितें जातलें गोंयचें पळय हेचें इमॅजिनेशन करूं नजर इतली भीषण परिस्थिती निर्माण हांव ह्याच मुद्द्या वयल्यान थंय वता ताणी तो म्हाका दिसता हो जो विशय आयला इट इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग विशय जो सुयश बाबान काडलो तो गोंयकाराच्यो रस्त्यार देवपाच्यो प्रायोरिटीज बदलल्यात नाव शिवाजी महाराज कांय काळा खातीर कुशीक दवरया बाकीची सगळी गजाली कुशीक दवरया इश्यूज आसात न्ही आमी असेंब्ली सेशना भितरूच कितले तरी इश्यूज येतना पळयले त्या इश्यूया खातीर गोंयकार रस्त्यार देवना कित्याक बदलल्यात गोंयकार बदलला गोंयकारांची प्रायोरिटीज बदलल्यात काय आमचो समाजच तुगेलो एक वेगळे विचारधारे वटेच्यान वचपाक लागला पांडुरंग बाब हय वेगळे विचारधाराचे फाटल्या 5-6 वर्सां म्हणजे रुचपाक लागल्या ती खरीच गजाल आसा दुसरो कशें जाता राज्यांत सदांच एक ऑपोजिशन म्हणून कोण तरी आसचें पडटा ते कितले आसो आनी कशें आसो आसचेच पडटा ते पूर्णपणान सत्ताधाऱ्यांक जर सगळें ताकद दिली न्हू तुवें जाल्यार ते मागीर माथ्यार बसतात सो आत्तां राज्याची परिस्थिती अशी जाल्या की लोकांक लीड करपी कोण ना आमच्या कडेन आत्तां तरी जे आसात ते आपापले वैयक्तीक विशय घेवन आनी त्यांचे स्वताचे काय तरी इंट्रस्ट आसतात तशेंच लोक आसात सो म्हाका दिसता की लोकांक फुडें काडपाक जाय लोकांक बरें नेतृत्व जाय पळय लोकांक म्हणजे आंदोलनां करपाक म्हण किंवा न्याय मागपा खातीर ह्या गोश्टीन म्हाका दिसता नेतृत्व आमच्या कडेन खूब आतां कमी जाल्लें आसा तें ना आमच्या कडेन अशें म्हाका दिसता म्हणजे लास्ट हाजें मेन्शन केलें तेन्ना आमी उलयलें लास्ट टायम की लास्ट एज्युकेशन केन्ना जाल्लें गोवा बचावाचें तातूंतले लिडर सुद्दां आतां फेज आउट जाल्ल्या भाशेन खंय ना खंय अशें ना जालें सो आत्तां जो परिस्थिती राज्यांत आहा ती गंभीरच आसा की खंयच्याच गोश्टीक लोकांक न्याय दिवपा खातीर रस्त्यार येवपा खातीर जे नेतृत्व करपाक जाय कोणी तर ते ना यू एग्री विथ दिस Yeah, absolutely. What Pandu says is completely right. Right now, we see the last agitation was the regional plan agitation. After that, whatever we say is Goya, Kotso, Naka, and fight against coal. But that also pettered down, limited. Yeah. Basically, we don't. We have not had those kind of leaders who could, propel these agitations to a next level or attract mass gatherings together. Sir, one is I think there is a clear lack of leadership or fierce leadership to fuel that kind of a public gathering. And dusre sir, I think there is a complete lack of trust in the political leadership because the politician whenever there is no opposition, I don't think that opposition can that agitation can sustain. If you have a very good solid agitation which the government or the ruling is taking cognizance of, that is a time you are going to be very, very apprehensive about something happening or things moving against you, and that is a time. And that can only happen if you have a strong opposition. Right now, the opposition is so minuscule that I don't think any government will be scared of it, and even that opposition is divided. You've seen it time and again. You've seen it in the assembly session. This assembly session, the opposition is not holding itself together, and even if they are holding together, they are not one force and one voice. On so many issues, they have difference of opinion, difference of this thing, and even if they are supporting an agitation, all of this entire 7 opposition leaders may not support that same cause. So basically, when you don't have this kind of an environment, obviously you will not have that kind of a fierce. नेतृत्वाचो पराभव हो विरोधी नेतृत्वच ना गोंया भितर काय लोक जबाबदार आसा की लोकांच्योच प्रायोरिटीज बदलल्यात काय ही सेड व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग की विरोधकच नाशिल्ल्यान पॉवरफुल लोक रस्त्यार देवल्यार सुद्दां खंय वतले अशी एक तर सत्ताधाऱ्याक दिसपाक शकता आमचे विरुद्ध कितें तयार जावपाक शकता नात न्ही कोण दुसरे वटेच्यान नंबर 1 नंबर 2 कडे लोकूय चित्ता आसतले देवन आनी सत्ताधाऱ्या कडच्यान वायटपण कित्याक घेवपाचें खंय वतले सो वॉट डू यू थिंक वॉट इज द डीपर एनालिसीस ऑफ दीस सायकोलॉजी आता शिवाजीच्या विशयांतल्यान हो विशय आयला एक्चुअली तांकां उल्लेख करतना सुद्दां खूब जाण शिवप्रेमी म्हणून करतात तुम्ही जर शिवप्रेमी हो करूं जाय जाल्यार शिवप्रेमी हो शिवाजीचे आदर्श जाणून घेवन ताजे प्रमाणे जगपी आता शिवरायाचें जर राज्य पळयलें शिवाजीच्या राज्याक रातची 12 वरांचेर सुद्दां बायल बिनधास्त चलपाक शकताली रातची सो आज जर रातचे खंयच्या बायलेचेर आगळीक जाता बलात्कार रातचो जाता त्या राज्यकर्त्याचेर आवाज उठोवपाक त्या शिवप्रेमींनी भायर सरूं जाय आशिल्लें कारण शिवप्रेमीच्या राज्यांक ही गजाल बसना रातचो बायलांचेर अत्याचार ही सो त्या गजालीक तांणी येवं जाय आशिल्लें शिवरायाच्या राज्यांक करप्शन बसना सो हांवें एक जर शिवप्रेमी जर हांव आसा ताज्या तत्वां धरून हांवें करप्ट राजाक इलेक्ट करून हाडूं जायना दीस शूड बी शिवप्रेमी कोर एथिक्स सर
हे शिवप्रेमी जर थंय व्हरून लायले जाल्यार वेदर तें शिवप्रेम अथवा तें शिवराज्य जर आज हाडून लायलें त्या शिवतत्वां खातीर त्या शिवप्रेमींनी कितें कितें एजिटेशन केलें एप्लिकेबिलिटी खातीर, तर त्यो गजाली आमकां दिसच्यो ना. सो वेदर रस्त्यार येतात ते खरेच शिवप्रेमी, तांकां तूं शिवप्रेमी आमी म्हणटले काय हो मोठो दुबाव येता तो ताका लागून. आनी दुसरी गजाल ते रस्त्यार जे देंवतात कितले आपले स्वताच्या आत्मीयतेन आयले आनी कितले मागीर चिथावन आयले, अरे हांये देंवले मरे खंय रे तुमी, मागीर बाकी कडले आयले. सो ताजे फाटल्यान कितें पॉलिटिकल शो ऑफ स्ट्रेंथा फाटल्यान कितें पॉलिटिकल ज्यो गजाली आसता त्योय तातूंत येतात. म्हूण प्रायोरिटी बदलल्या निश्चित. हांवें जशें म्हणलें शिवप्रेमी सुद्दां जर शिवरायाचें राज्य सुद्दां जरी थंय व्हरून लायलें जाल्यार त्या शिवप्रेमींनी खरें आयच्याच इश्यूचेर रस्त्यार देव जाय आशिल्लें, जरी शिवप्रेम थंय शिवराज्य एप्लाय केलें तरी. बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, किशोर बाब, हो कितें विरोधी नेतृत्वाचो अभाव काय लोकांकय दिसता की रस्त्यार देवन समजा कितें एक आंदोलन उबें जालें कितें जातलें, खंय वतलें? ना प्रमोद, एक गजाल हांवें अनुभव घेतल्या की कशें आसता की पत्रकार, हांव ग्रामीण पत्रकार म्हणून काम करून येयल्लो मनीस, म्हणजे गांव पातळीचेरूय पत्रकारीता हांवें केला आनी आतां पणजेन पावलो. पत्रकार हो पत्रकारूच नासता, तो एक कार्यकर्ताय आसता. प्रत्येक नेतृत्व ताका करचें पडटा पत्रकाराक, म्हणजे लोकांक दिसता की ताका कळटा आनी तो विशय तसाच व्हरपाक सोदता. पूण आयज प्रमोद अशें जालां की लोकांचेर ह्या राजकीय परिस्थितीन अशी मानसिकता तयार जाला की लोकांचो कोणाचेरूच विश्वास ना. लोक विश्वास दवरतात त्या तात्पुरती, पूण ताका दिसता की हो आपल्या विश्वासाचो गैरफायदो घेवन आपले कितें तरी सादतलो. अशें जालां आनी ह्या अविश्वासाक लागून प्रमोद आयज नेतृत्व तयार जावपाक शकना. आयज नेतृत्व जायना अशें ना, नेतृत्व करपाची धमक खूब जाणां मदीं आसा, पूण ताका आतां अशें फील जावपाक लागला की लोक आपल्याचेर विश्वासूच दवरिना. ते विश्वास दवरपाक हांवें करप कितें, पॉलिसांतसून पयशे काडून लोकांक दिवप आनी आपलें नेतृत्व तयार करप? तर ना, जो खरें नेतृत्व करूंक सोदता पळय तो निराश जाता आनी तो म्हणटा लोकांक परवडपाचें न्ही म्हणून. आनी ह्या संदीचो उपयोग कोण करता? बॉल्सान जो हात घालता आनी अशें जो दवरता पळय तो घरा 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 करून नेतो जाता. ताका मागीर कोण तरी एक राजकीय पक्ष मेळटा आनी तो नेतो जाता. आनी अशे नेते जर जावन लोकांचे ते नेतृत्व जर करपाक लागले जाल्यार ही अशीच परिस्थिती. ह्या विधानसभे भितर सुद्दां आमी कांय नेते पळयले जे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या इश्यूच्या भायर उलोवपाक शकना, ताज्या भायर अभ्यास ना, आनी तुगेले प्रॉपर जर राज्याची इश्यू जर धरत जाल्यार त्या दृश्टीन दिवपा सारकें विजन ना. अशें नेतृत्व आनी नेते आमी पयलीं न्ही, तांकां आमीच निवडून दिल्यात. सो ताचे भितर हें कांय न्ही. आनी तरी आसतना हे नेतृत्व तुगेले जनता दरबार करता आनी जनता दरबाराचेर या. सो पांडुरंग बाब, हो जो जनता दरबार जो जालो ही एक गजाल म्हाका दिसता ती स्पश्ट जाली. द फर्स्ट फायंडींग ऑफ जनता दरबार इज की फाटली जनता दरबारा भितर जे इश्यू येतात ते नेक्स्ट जनता दरबार मेरेन सुटनात. सो आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दरबारा विशीं उलयताले. सो सुयेशान सांगलें ते शिवप्रेमींनी ते आदर्श घेवपा जाय. हांगा दरबार सुद्दां तो ना. हांगा तुगेलो त्या एक दरबार जावन दुसरो दरबार मेरेन इश्यू सुटनात. हो जो म्हणजे बरोबर आहा तुजें. आनी कालचो हांवें जो पेडण्याचो पळयलो जनता दरबार, म्हणजे सॉरी माविन गुदिनो जो गेल्लो, अशें दिसलें की ते म्हणजे फ्रस्ट्रेट जातात लोकांचे प्रश्न आयकून. लोकांचे प्रश्न आसात, प्रश्न सोंपचे ना केन्ना. म्हणजे म्हापसा येतले ते पेडणे येवचे ना, पेडणे नवीन प्रश्न येतले, प्रश्न केन्ना सोंपचे ना. पूण हे मिनिस्टरांक हांवें पळयले, ह्या ऑफिसरांक पळयले जाल्यार ते फ्रस्ट्रेट जातात थंय उत्तरां दिताना. म्हणजे लोक विचारता आपूण इतले फावटी कंप्लेंट केली, आपले इतले फावटी हे जाले, तुमी कित्याक करूना? तेजेर ते फ्रस्ट्रेट जावन आन्सर येतात. अशा पद्दतीन म्हणजे दरबार चलना. दरबारान कितें आसपाक जाय, लोकांचो प्रश्न येयलो ते कन्सर्न ऑफिसराक त्या मंत्र्यान थंय झाडून काडपाक जाय कितें चल्लां काय म्हणून तुजें. आपणाक हें काम कर, म्हणजे निलेश काब्रालान पयर केल्लें म्हापसा पळय, निलेश काब्रालाचो ह्या परफेक्ट आशिल्लो सूर, तसो सूर ह्या मंत्र्यांनी घेवपाक जाय. आनी तुमच्या कडेन जायना जाल्यार लोक बेश्टेच ते दरबार बरोवपाक वचूं नाकात. दरबार म्हळ्यार कितें, लोकांची म्हणणें आयकून तेजेर उतरां येवपाक जाय. फाटल्या दरबारान कितें प्रश्न येयले पळय तुवें म्हटलें ताजें कांयच हें ना, आतां पता लाभ जाता. आतां काल जें मांडल्या पळय ताचें जावचें ना, अशे तरेन चलचो ना. तो कॉन्सेप्ट बरो आसा पूण ह्या मंत्र्यानी तो कॉन्सेप्ट सिरियसली घेवपाक जाय. हांव सुजयला मराठी पयलीं सुयेशा मारता तशें हो जो पांडुरंगान इश्यू काडलो पळय दरबार, म्हाका ह्या शब्दाचेरच आक्षेप आहा.
आमीच निवडून दिल्ले लोक जर दरबार भरोवपा लागले आनी थंय जर वेल्यान वचून जर हे जर आमी तुमचे प्रश्न सोडयनात सो आमी तुमचे प्रश्न सोडयनात म्हणून तुमी आमकां प्रश्न विचारतात आनी म्हणून आमी फ्रस्ट्रेट जातात आनी ताका आमी नांव दरबार म्हण दितात ह्या एकूण संकल्पने कडेन सुयश तूं कसो पळयता? नाही दरबाराची संकल्पना जो आतां आजकाल प्रायम मिनिस्टर सुद्दां दरबारा भशेन नवो पार्लमेंट बी हें करता सिंगल बिंगल हातां घेवन सगळे राजर्शी बिर्शी सगळ्यांक घेवन सो आपल्याक एक राजाची स्वता मदीं फिलींग हाडपाक घडये ते दरबार भरयतकीर आपूण एक राजा अशी फिलींग थोड्यांक येता आसतली घडये म्हणून तें नांव दवरलें आसतलें की आपूण एक दरबारां बशिल्ले भशेन परत तो शिवाजीचोच प्रश्न येतलो. शिवाजी जसो आपलो राजदरबार चलयतालो तसो तो मागीर तो मनीस चलयतलो काय कितें? सो एक्चुअली इश्यूज हांगा कोर इश्यू कितें आसा देर इज वॉट इज कॉल्ड पॉप्युलेशन टू ऑफिसर रेशियो. ह्या सगळ्या गजालींक आन्सर इज टेक्नॉलॉजी एंड टेक्नॉलॉजी. कारण पॉप्युलेशन टू ऑफिसर्स रेशियो म्हणल्यार कितें इतले पॉप्युलेशनाक मिनिमम इतले पॉप्युलेशना खातीर इतले टिचर जाय, इतले पॉप्युलेशना खातीर इतले पुलीस ऑफिसर जाय, इतले पॉप्युलेशना खातीर इतले टॅक्स ऑफिसर जाय, इतले पॉप्युलेशना खातीर इतली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर. पॉप्युलेशन टू ऑफिसर रेशियो लागता. इंडियेचें पॉप्युलेशन वाडलें, इंडियेक तितले ऑफिसर पोसूंक वचत जाल्यार सरकाराची तिजोरी पयल्याच दिसा रिकामी जातली. सो यू कांट डिप्लॉय दोज मेनी ऑफिसर्स. सो पूर्ण गोंयाकच न्ही इंडियेकच लॉ एनफोर्समेंट अथवा स्किमी लोकांक पावोवपाक खंयच्याय कायद्याचो एनफोर्समेंट करप हो ग्रासरूट लेवलाचेर फेल वता. कित्याक यू कांट मॅच विथ द पॉप्युलेशन टू ऑफिसर्स रेशियो. पॉप्युलेशन मॅच करपाक पावचे टेक्नॉलॉजी. टेक्नॉलॉजी म्हणजे गांवांनी तुमच्या म्हायती घरांनी तुमी ते इंटरनेट पावोवन त्यो सेवा डिस्क्रिशन जें आसता ऑफिसराच्या हातांत तें ना करप आनी सरळ टेक्नॉलॉजीन सर्वीस भानगड नाका सरळ टेक्नॉलॉजीन लोकांक सर्वीस दिवपाक करप. मनीस आनी लोकां मेरेन पावूंक शकचो ना, ऑफिसर लोकां मेरेन पावूंक शकचो. एब्सोल्युटली. जॉयल हांव दरबाराचेर मागीर किशोरा विचारता बट ह्या दरबाराचो जो आउटकम आसा ताजेर तुका विचारता. दरबार इज एक्चुअली अ व्हेरी गुड एक्सरसाइज वीच वॉज स्टार्टेड बिकॉज हितून भितर एक पब्लीक आउटरीच आनी पब्लीक इंटरेक्शन जातलें आनी खुबशी गजाली फुडें येतल्यो आनी रिजॉल्व जातल्यो अशें म्हणून अपेक्षा आशिल्ली. Now, what we have seen in the past few darbars is not much has been achieved. आणि तितून भितर आमकां एक अकाउंटेबिलिटी म्हणटा तो एक पॅरामिटर दिसत ना. मीन्स लायक what is the outcome, how many issues have been resolved, how many people have gone happy and so that their problems have been solved. कांयच हेजे वयल्यान येना. आनी सेकंडली what happens is when you are resolving these issues, it cannot be that you are trying to shoot the messenger. आतां फाल्यां एक मनीस प्रॉब्लम घेवन आयलो तूं तेकाच शूट करतलो आनी ना तूं तेजेंच रॉंग म्हणटलो जाल्यार ते इट डिफीट्स दर पर्पज. सो वॉट पांडुरंग ऑल्सो सेड इज व्हेरी करेक्ट दॅट you have to understand the person who is coming with the problem here has a genuine problem. Otherwise you tell him that no, this is not a problem and you cannot address it. Don't take it forward. You are just trying ways to dodge past and find excuses into the Absolutely. किशोर दरबार पेडण्या आनी कितें विचारता तुका? प्रमोद पेडण्याचो दरबार जालो ते दीस मोविन गुदिनो थंय मंत्री आसले. एक्चुली तो पेडणे दरबार जरी जालो जाल्यार तो होल उत्तर गोंया खातीर आसलो, तो फक्त पेडण्या खातीर नासलो. जो हॉल तेंच्यांनी बूक केलो एक बरी गजाल ह्या दरबारान पळोवपाक मेळ्ळी की ऑफिसर आनी सरकारी कर्मचारी हे जातीन त्या दरबाराक हजर आसले. अर्दो हॉल तांच्यांनीच भरलो आनी लोकांक भायर उबे रावचें पडलें. हें जाल्यार पयली गजाल. दुसरी गजाल मोविन गुदिनो हो पेडण्या येवप हेका खूब म्हत्व आसलें कित्याक तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. टॅक्सीचो विशय हो ताका लागता. दुसरो तो उद्योग मंत्री. IPPचो विशय जो डेल्टेन कॅसिनो म्हण किंवा थीम पार्क म्हण ताका लागता. पंचायत मंत्री तो. पंचायत मंत्र्याचें कर्तव्य कितें? पंचायतीच्या अधिकारांचें रक्षण करप. पूण उद्योग मंत्री म्हणून तो IPPचे पंचायतीचेर लागता आनी पंचायतीच्या अधिकारांचेर गदा हाडटा. त्या खातीर अशा चक्रव्युहान धरपाची आयती संदी ही लोकांक त्या दिसा एक्चुअली मेळ्ळी. म्हाकाय दिसलें एक पेडणेकार म्हण कशें आमी जर्नलिस्ट जरी असले कित्याक आमी खंयच्या तरी वाठाराचे म्हणजे फुसफुसतालें की वचचो म्हणून. पूण मागीर हांवें विचार केलो की कारण आमी पत्रकार जर खंय गेले दिसता की पत्रकार एक्टिविजम करूंक शकता काय कितें. म्हणजे पत्रकारान पत्रकार म्हणूनच जगचो आनी मरचो. नागरीक म्हणून आपल्याचेर जाल्लेल्या अन्यायाक तेणी वाचा फोडपाची न्हू, दुसऱ्याच्या अन्यायाक तेणी वाचा फोडपाची. स्वताचेर अन्याय जालो जाल्यार ओग्गी रावपाचो.
प्रश्न असो जालो प्रमोद, त्या दिसा डेप्युटी कलेक्टर जो पेडण्याचो आसा तेणी एक स्टायल म्हणजे तेणी एक हें केलें की 3 मिनटांत उलोवंक मेळटली आनी तेणी बेल दवरली आपल्या कडेन. उलोवपाक सुरू जालें 3 मिनटां जाल्यार ट्रंग ट्रंग तूं तूट. त्या डेप्युटी कलेक्टराचो नेट त्या दिसा चडलो पळय, ते डेप्युटी कलेक्टराक हांव सांगूंक सोदता, तूं 3 मिनटां उलोवंक लायता पळय, तुज्या स्वताच्या ऑफिसाची कामां पळय आहात ती सगळी पेंडींग आसात, ती 3 मिनटांन मांडपाची तूं लोकांक हें दिता. 55 नंबर 60 नंबर, आतां 60 लोक उलयतले, 60 लोक कितें उलयतले, उलोवंक शकतात प्रमोद. एकटो तरी मनीस आपली थंय बाजू मांडपाक शकता. कितल्या नशिबान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थंय हजर आसली. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराच्या संदर्भात एका एडवोकेटान एक बरो विशय मांडलो की मॅडम, जेन्ना टेनन्सी किंवा बाकीचे केसीसाची हियरिंग जाता, तुमी मामलेदारांक डेप्युटी कलेक्टरांक कितें तरी कामा निमतान पणजे आपयतात, थंय लोकांक येवन परत रिटर्न वचचें पडटा. ना मंत्री कितें सांगता, ना तें कशें आसता, इन केस इमर्जन्सी आपोवचें पडटा न्हू. सी टुडे इज जनता दरबार, सो आयज सगळ्या ऑफिसरांक हांगा आपयले, फाल्यां त्या ऑफिसान जर कोण गेलो जाल्यार थंय ताका ऑफिसर कसो मेळटलो, हें तो कारण सांगता. हांव कितें म्हणटा, इन्फॉर्मेशन जो मनशाची सुनावणी सुरू आसा तेचो मोबायल नंबर तुमच्या कडेन ना, ताका तुमी सांगूं शकना. परत टेक्नॉलॉजीचेर पावलो. सो ही निव्वळ प्रमोद ही थट्टा. फक्त आमकां सक्रियपणान थंय एक्टिविजम करूंक मेळना म्हणून दुःख दिसता तुका. दुःख दिसता, इतकेंच. हांव इतल्याचेर थांबता, वेळ सारको सोंपला. आनी खूब इश्यू आशिल्ले ते फुडल्या रावंड टेबला भितर घेवन येतले. आज आमी 2 इश्यू डील केले, पूण ते इंटरट्वायंड आशिल्ले. आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्या वयल्यान सुरवात केल्ली, ते दरबाराचेर येवन थांबले. सो आमगे दरबार कशें चलता ते म्हाका दिसता गोंयकारांनी आनी आमच्या राज्यकर्त्यांनी आतां दोनांचो मातसो ताळमेळ घालपाक जाल्यार पळोवचो. कारण शिवाजी महाराजांचो दरबार जसो चलतालो ताचे 50% तरी आमचे दरबार जर चल्ले, म्हाका दिसता आमकां रावंड टेबल बंद करचें पडटलें. इश्यूच आसचे ना. ती परिस्थिती आमचेर येवची ना हाजी म्हाका दिसता आमची सगळ्यांक खात्री आसा. ती बरी काय वायट तें म्हाका खबर ना. इतल्याचेर थांबता. सुयश बाब, पांडुरंग बाब, जयल बाब, किशोर बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर, चडशी 7 ते 10 वर्सां. हां, शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना ती वचना न्ही साहेब. आणि आता तर सुटी पडल्या, तुम्ही आणि कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां. तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना. हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयता आतां. वाव, कितली बरी शाळा. हे कितें रे? चोरानो म्हजे कडेन खेळटा गोवा पुलिसा कडेन. सॉरी काका. सॉरी बिरी काय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे यार, ते सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. घरा? आम्ही येना घरा. आम्ही शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली, आतां घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे
गांवांत गांवांत जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची न्हू, आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हें आमचें सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हें आमचें सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार खोशी आसा रे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना. आतां दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.